सगळी प्रक्रिया पुराय करून फुडल्या 5 म्हयन्यांत खणी चालू करूं येता. पावणी करून खणी चालू करतले. खण महामंडळ हे पावणेन वांटेकार जावं येता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. खणीच्या विशयाचेर विरोधी आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिल्या. 5 लिजां जर एका ईसी खाला येत आसा जाल्यार तांचो एक ब्लॉक करून ताची पावणी करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. पावणे उपरांत खण लीज धारकांक कामगार आनी कामार आनी ट्रकवाल्यांक कामार घेवपाक लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. की मायनिंग फेब्रुवारी 2023 जातले जायना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. एक फायनल डेट मुखेलमंत्र्यान दिवची हो पयलो म्हजो सप्लिमेंटरी. आम्ही MECLाक अपॉइंट केला. MECLान जवळपास 5 ब्लॉक इन शॉर्ट द लिजीस न्यू लिजीस आशिल्ल्यो त्यो फायनलायजूय केल्ल्यो आनी तेज्या प्रमाणे ऑक्शन करपाचें सांगलेलें. एट प्रेझेंट जी 88 लिजीस एक्झिस्टींग लिजीस जी आशिल्ली ती आमी ऑक्शन करपा खातीर घेतलेली आसा. आनी तुज्या म्हणण्या प्रमाणे 88 लिजीस पैकी जी लिजां एका ईसीच्या अंडर येता, फॉर एग्जाम्पल 5 लिजां जर सिंगल ईसीच्या अंडर येता आसत जाल्यार दॅट इज अ वन ब्लॉक एक्झिस्टींग लिजा पैकी, जाल्यार तो एक ब्लॉक आमी ऑक्शन करतले. मुखेलमंत्र्यान मायनिंग कॉर्पोरेशनाक सारकें टक करून कट मारलो. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचें उतरूच काडलें ना. मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटा तें लास्ट 1 वर्स आमी काणी आयकली, चड करून तांचेच तोंडांतल्यान आयकली. आज मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटा तें तुमी नवेच, तें नाच. सपोज SIT वो शाह कमिशनान तुका दिसता की गोंयचेच मायनिंग कंपनीनी लूटमार केलें तांकां डिस्क्वॉलिफाय कर, पूण जर तांणी केलें ना जाल्यार तांकां चान्स दी, कित्याक दे नो द लोकल कंडिशन्स आनी दे मे गीव एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल्स. होल फोकस इज ऑन लोकल्स. वोकल फॉर लोकल म्हणून प्रधानमंत्री सांगता. आमचो 3 म्हयन्यान जर प्रोसेस 4 म्हयन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 म्हयन्यांनी म्हणजे एक्च्युअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता 5 म्हयन्यांनी. दुसरो जो तेजो प्रश्न आसा आमी प्रिफरन्स फॉर द लोकल्स एक म्हणजे 100% ट्रक ओनर्स आनी मशिनरीज 100% दे वॉन्ट टू गीव द प्रिफरन्स टू देम ओनली. उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब. जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले, जे कामगार आशिल्ले, वर्कर आशिल्ले, स्टाफ आशिल्लो, 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय. हो सरकाराचो अट्टास आसतलो. स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटे काबार काय मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑक्शनाक घेतलें? स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन काबार ना. त्याच्या म्हायती खातीर सांगता, मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्झिस्टींग आसा. मायनिंग कॉर्पोरेशनचे फंक्शन्स आमी चालू दवरलेले आसा. त्याच्या प्रमाणे आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन जे आसा त्यो बाकीच्यो एक्टिविटी कशा पद्दतीत करप हे एक्सप्लोर करता. ना कसल्यो एक्टिविटी? स्पीकर सर, आमकां हांगा सांगला तांणी कॉर्पोरेशन शाल पार्टिसिपेट इन ऑक्शन रिलेटिंग टू मायनिंग लीग्स, प्रॉस्पेक्टिंग लीग शकता. एज एंड वेन. करू शकता सर. ना करूंक शकता न्ही. करूं शकता म्हळ्यार कितें? तूं मंत्री, कॉर्पोरेशनाचो इंचार्ज तूं. सर स्पीकर सर, आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनूय ऑक्शनान पार्टिसिपेट करू शकता. ना स्पीकर सर, करतले जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन एवरीबडी वेलकम इट इज अ लॉ टुडे. अजून आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आमचे सगळे व्यवस्थित त्या फॉर्म जाले की वी कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट. एखादे लीज आमी घेवन आमी ऑपरेट करू शकता. तशें आसा काय म्हणटा हांव. तशें आहा जाल्यार सरकाराचो विचार आसा. सरकाराचो विचार आसा.